खेळा आणि युवा वेव्हार संचालनालयाच्या कामगारांक 15 दिसां खातीर ब्रेक दिल्लो, मात ताचे उपरांत तांकां कामार परते रुजू करून घेवंक ना। तांकां कामावेल्यान कमी केल्ल्याक आतां 1 वर्स जायत आयले। ह्या कामगारांक कामार घेतले म्हण सरकार फक्त फट आश्वासनां दिता, मात प्रत्यक्षात ह्या विशीं कांयच पावलां उबारना अशें राणे हांणी म्हळां। ह्या कामगारांनी कितलेशाच फावटी आंदोलनां उपोशणां केली, मात सरकाराचेर ताचो कसलोच परिणाम जावंक ना अशी खंतय राणे हांणी मुखार उक्तायला। हे जे कामगार आसा डेली वेज अर्नर्स परमनंट रेग्युलर पोस्टासाठी जी प्रक्रिया लायता पळय त्याच्यापेक्षा मोठी प्रक्रिया लावन ज्या वर्कर्सांक बेसिकली 15 दिसांसाठी म्हणून ब्रेक दिल्लो त्या कामगारांक आता 15 महिने झाले, 1.5 वर्ष झाले सुद्धा घेवंक ना। आता ह्या लोकांची तुमकां परिस्थिती सांगता। आमचे कामगार आसा ते एससी समाजातले आसा, शेड्यूल्ड ट्रायब्स जे आसा पळय एससी आणि एसटी हो एक ग्रुप जाता, ओबीसीतले जे आसा बहुजन समाजातले लोक आसा आणि हो रमेश तवडकर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा त्याच्याकडे पयल्या नंतर आणि तो ज्या चळवळीतल्यान जो तो वयर येयला ही ट्रायबल चळवळी तो अक्षरशः फटोवन गावडा कुणबी वेळीप जे लोक जे आसा पळय आणि बहुजन समाजातले लोक आसा तांकां अक्षरशः फटोवन तकल्यो फोडून काँग्रेसचे सरकार आसताना काय तकल्यो फोडून सरकारान येयल्लो मंत्री जाल्लो मनीस आज तो सत्तेर येयल्यानंतर ह्या गरिबांचे आपल्या समाजाचे जे आसा ते दुःख विसरलेलो आसा आणि भारतीय जनता पार्टी जे आसा त्याच्या फाटसून आणि ते त्यांच्या फाटले जे त्यांचा पक्ष जो आसा पळय आणि सरकार जे आसा हे असे टाइम एंड अगेन करतात। या सरकाराची जी संवेदनशीलता आसा पळय ती ओगळ्याली आसा। ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीचेर आम्ही ह्या सरकाराक ह्या जो मिनिस्टर जो आसा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आम्ही 4 दीस दिता। 3 फेब्रुवारी पर्यंत तांकां आम्ही पिरियड दिता आणि 3 फेब्रुवारी पर्यंत ही जी प्रक्रिया त्यांच्यानी स्टार्ट करूंक ना, आमकां कॉन्क्रीट जर आमकां लेखी जर एश्युरन्स कितें दिवंक ना आणि ही प्रक्रिया जर समाज प्रत्यक्ष समाज जर स्टार्ट करूंक ना त्यांच्या जाल्यार रमेश तवडकराच्या मतदारसंघात वचून आम्ही हे जे आमचे युनियन जे आसा आम्ही त्याच्या अगेन्स्ट प्रचार करतले। इलेक्शनाचे हेका गुड्या म्हणून हेका आपता आणि वेळ प्रसंगी जे त्याचे विरोधात कोण पॉवरफुल कॅन्डिडेट आसा किंवा पक्ष आसा पळय त्याच्याशी आम्ही हात मिळवणी करतले। कारण बेसिकली भारतीय जनता पार्टी म्हण किंवा ह्या सरकारातले सगळे मंत्री आसा न्ही अत्यंत घाणेरडी स्कीम त्यांच्या मनात आसा, घाणेरडी त्यांचा प्रयत्न आसा। म्हणजे कामगारांक पळय सरकारी नोकर जे आसा त्या नोकरांक त्यांच्या घराकडे धाडप तांकां। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार।